नमस्कार मोगळा आयकप्यानो, तुमकां सगळ्यांक कुर्बेभरीत मोगाचो काळजाचो येवकार. आनी मोगळा आयकप्यानो, तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता आसतना आमी मोग करुया सगळ्यांचेरच, पूण मोग करुया त्या जनावरांचेर जाका उलोवंक येना, जाका आमी मुखें जनावर म्हणटात. दोतोर येवकार. थँक्यू. मोगळा आयकप्यानो, आयज पशु चिकित्सक वेटनरी दोतोर डॉक्टर गौतमी नायक डिचोलकार आमच्या स्टुडियोत आयिल्ले आसात. दोतोर, तुमकां येवकार दिताच. तुमी मोठ्या चिकित्सेन आनी मोठ्या आत्मविश्वासान एक दोतोर जाली, म्हणजे वेटनरी दोतोर जाली. आनी तुमचें दोतोरकेचें जें शिक्षण आसा, ग्रॅज्युएशन जें आसा, तें तुमी वेटनरी सायन्स म्हणजे पॉंडेचेरीच्या वेटनरी कॉलेजीन केलें. आनी ताजे उपरांत फाटीं वळून पळयनासतना तुमी मुखारय शिकल्यो, पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें. आनी हें पोस्ट ग्रॅज्युएशन एनिमल डर्मेटॉलॉजी फ्रॉम मद्रास वेटनरी कॉलेज हांगा तुमी केलें. आनी ह्या क्षेत्रांत तुमी 2 वर्सां पयलीं प्रायवेट दोतोरा कडेन रावन प्रॅक्टीस केली. ताजे उपरांत एनिमल हजबंड्रींत गोंय सरकारच्या एनिमल हजबंड्रींत तुमी काम केलें. आनी ताजे उपरांत आनीकय 2 वर्सां तुमी वेगळी प्रॅक्टीस करून आतां 5 वर्सां तुमी तुमचें स्वताचें क्लिनीक जें जनावरां खातीर उक्तें केलां, हेल्दी पेट्स वेटनरी क्लिनीक. दोतोर, मना काळजांतल्यान तुमकां परबी फावता. थँक्यू. कारण तुमच्या ह्या प्रवासाक खूब मोलादीक अशें वेगळें म्हत्व फावता. कारण जनावर म्हळें काय ताका आमी जनावर म्हणटात, पुणून ह्या जनावराक काळजी कशी घेवप. जेन्ना तुमचे कडेन आमी संपर्क सादलो तेन्ना तुमी आमकां कितें सांगलें की ह्या जनावराक पावसान कशें वावरप, कशें तांची काळजी घेवप. आनी हो म्हाका खूब अपुर्बाय दिसली दोतोर. कारण मनशाक जशी गरज आसता तशी जनावरांकय पावसान काळजी घेवपाची गरज आसता. हें तुमचे कडल्यान आमच्या सगळ्या आयकुप्यांक कळ्ळें. ही खूब बरी गजाल. म्हणटकच आयचो आमचो विशय पाळीव जनावरांची पावसान घेवपाची काळजी. आनी फक्त हांव तुमचे खातीर एक वेवस्था म्हणून पयलो प्रश्न विचारून दवरतां. आमचे फोन तर येतलेच, म्हणजे पावसान जनावरांक कसली कसली दुयेंसां जाता आनी कित्या खातीर तुमी हो विशय निवडलो. मोग करूंक कोणाक आमकां शिकोवचो पडना. आनी खास करून तुमचे सारके यशस्वी वेटनरी दोतोरांक तर मोग करप हें शिकोवची गरज पडना. कारण जनावरांचेर जो मनीस मोग करता तो मनीस सगळ्यांचेरच सहजतायेन मोग करूंक शकता, हातूंत दुबाव ना. म्हणटकूच दोतोर, आयचो हो विशय जो आसा तो आमचे खातीर खूब म्हत्वाचो. तुमकां आमी प्रश्न विचारून दवरिल्लोच, पाळीव जनावरांची पावसान घेवपाची काळजी ह्या संदर्भांत जो विशय तुमी दिला त्या विशयाची मातशी तुमी फोडणी करची दोतोर. सो आतां खूब गरमी जावन जेन्ना पावस स्टार्ट जाता तेन्ना एक टायपची रिलीफ आनी हॅपिनेस मेळटा सगळ्यांक. नॉट ओन्ली ह्युमन्स, इवन एनिमल्सांक खूब बरें दिसता जेन्ना ते क्लायमेट चेंज जाता आनी सगळे कडेन उदक आनी थंड पडटा. सो अलॉंग विथ हॅपिनस पावसान डिफरंट टायपची दुयेंसांय स्प्रेड जाता, नॉट ओन्ली फॉर ह्युमन्स पण ऑल्सो एनिमल्स. आतां जनावरांचें कितें जाता, बीट घरांतलीं जनावरां किंवा भायरचीं जनावरां, तेंचे पावसान चड भिजप जाता. हय. सो जेन्ना तीं टॉयलेट करपाक भायर आमी तांकां व्हरता तेन्ना तेंचे पावसान भिजप जाता. सो पावसान समज ओली उरली जाल्यार डिफरंट टायपची स्कीन इन्फेक्शन स्प्रेड जाता. तशेंच तेंचे पॉज कंटिन्युअसली भिजता, सो फंगल इन्फेक्शन जाता पांयांनी डॉग्सांक. मागीर कुत्र्यांक माजरांक भायर वचून पावसाचें उदक पिवपाची संवय आसता. सो आतां पावसाचें उदक पिलें जाल्यार वॉमिटींग, लूज मोशन स्टार्ट जाता, अजिरण स्टार्ट जाता, पोटान दंत जाता. हय, सो हें व्हेरी कॉमनली जाता. तशेंच आतां समज आमी रेग्युलरली वॅक्सिनेशन्स करना एनिमल्सांक जाल्यार डिफरंट टायपच्यो वायरल इन्फेक्शन स्प्रेड जाता विच कॅन बी लायफ थ्रेटनिंग. ओके. तशेंच आतां पावसान सगळे कडेन तण जाता, डॉग्स तण खावपाक वता किंवा गवतान खेळपाक वता जाल्यार तांकां थंयच्यान किट्ट्यो जाता. हो, आनी आमकां किट्ट्यांचे मलेरिया टायप जाता जेन्ना आमकां जराळ चावता, तशें डॉग्सांक किट्ट्यो चावून टीक फिवर जाता. हय, सो अशे डिफरंट टायपचे डिजीजीस पावसान जावंक शकता पेट्सांक. म्हणटकूच दोतोर, जे स्ट्रे डॉग्स आसात
तांची परिस्थिती खूप बिकट न्ही. हय, करेक्ट. म्हणटकच तांची सुद्दां योग्य अशी काळजी घेवपा खातीर कोणे तरी एक वेवस्था करपाक जाय न्ही. हय, आनी आमी आमचे तरेन जें जाता, बी स्मॉल जेस्चर, बीग जेस्चर, आमचे तरेन जें जाता तें आमी करपाक जाय. तांकां खावपाक घालपाक जाय, गूड सोर्स ऑफ वॉटर दवरपाक जाय, म्हणजे ते अशें पावसाचें उदक पिवन तांकां ते माल पडचें ना. बरोबर. इफ पॉसिबल तांकां शेल्टर दिवपाक जाय. सगळ्यांचीच गॅलरीज आसता, गॅरेजीस आसता, सो मातसो एखादो कुत्रो येवन बसलो जाल्यार ताका शू अवे करपाक जायना, मातशें एंटरटेन करपाक जाय, मातशें कॅर घेवपाक जाय. सो वॉट एवर आमी करपाक शकता फ्रॉम आवर पार्ट आमी करपाक जाय. बरोबर. दोतोर, खूब सुंदर आयचो विशय. आमी काळजी घेवपाचो प्रयत्न करुयाच. आमच्या आयकुप्यांक आमी परतून एक फावट याद करता. मग आयकपनो, तुमी आयकतात फोन इन अस्तुरी कार्यक्रम. आनी आयज पशुचिकित्सक डॉक्टर गौतमी नायक डिचोलकार आमच्या स्टुडियोत आसा आनी आयज तुमचे खातीर विशय आसात पाळीव जनावरांची पावसान घेवपाची काळजी. दोतोर, परतून एक फावट आमचे सगळे मोगाळ आयकुप्यांक उर्बे भरीत येवकार दिता आसतना आमगेले एक कॉलर तुमचे खातीर तयार रावला. आमी जाणून घेवया. हॅलो. 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 नमस्कार. कोण उलयता गो बाय? योगिता. योगिता बाय. दोतोर आसा स्टुडियोन. उलय आतां. आता पावसात कितें कॅर घेवप, ते नवे हाडपाक बाय मातशें वेवस्थीत उलय. हॅलो. सांग. आता नवे पेट्स हाडटा न्हू घरांत, जाल्यार तेची कॅर कशी घेवचे, नवे कितें येता. हय दोतोर, आयकूंक आयलें तुमकां ताणें कितें विचारलें तें. सो नवे पेट्स हाडटा तेंची कॅर कशी घेवप. ओके. आतां फर्स्ट ऑफ ऑल जेन्ना तुमी कन्सिडर करता नवे पेट हाडपाक, आय थिंक तुमी थोडे फॅक्टर्स कन्सिडर करपाक जाय. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट त्याचे वॅक्सिनेशन्स आनी डिवॉर्मिंग शेड्युलाची मातशी खबर काडपाक जाय. सो बिफोर एनी रेनी सीजन ऑर एनी चेंज इन क्लायमेट डिफरंट टायपची व्हायरल इन्फेक्शन स्प्रेड जाता. ओके. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की तुमचो पेट हेल्दी आसा आनी यू आर प्रिपेर्ड फॉर द रेन्स. सो आतां तुमच्या पेटाची एज कितें, तेचें बॉडी टायप कितें, तेजें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कितें, हें सगळें कन्सिडर करून तुमचे डॉक्टर जनरली तुमकां एक वॅक्सिनेशन शेड्यूल एडवायज करता, एक डिवॉर्मिंग शेड्यूल एडवायज करता. प्लस आतां जर तुमचो पेट वीक दिसता जाल्यार ताका सपोर्टिव्स दिवचे पडटा. सो तुमकां एक डिफरंट टायपचे फूड जे आयडियल आसा फॉर युअर पेट डिपेंडींग ऑन इट्स एज, तेज्या ग्रोथाक कसले टायपचे फूड जाय तें डॉक्टर सजेस्ट करता. तशेंच ताका समज एडिशनल कितें मल्टीविटमिन्स घालपाक जाय, इम्युनिटी बुस्टर्स घालपाक जाय तें सजेस्ट करता. ओके. सो वॅक्सिनेशन्स, डिवॉर्मिंग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बिफोर एनी रेनी सीजन करचीच पडटा. अदर दॅन दॅट आय थिंक मेक शुअर की तुमचो पेट ड्राय उरता, घरान आसता. तुमी भायर व्हरून ताका परत भितर हाडटा जाल्यार ताका सारको पुसून ड्राय करचो पडटा. सडन चेंज इन फूड करपाक जायना पावसान. स्टीक टू तुमी जे नॉर्मली ताका घालता, ताका नॉर्मली जे पचता तें घालपाक जाय. ओके. तशेंच आतां समज तुमचो लॉंग हेअर डॉग आसलो, शिट्झू, पॉमेरेनियन, जाल्यार दे आर मोर प्रोन टू स्कीन इन्फेक्शन्स. सो पावसा पयलीं तेंचें ग्रुमींग करून घेवचें पडटा. सो तेंची जी केस आसता पांया मदीं किंवा पोटा कडेन तें सगळें कट करून ट्रीम करून हेअर मेंटेनन्स सारको करचो पडटा, म्हणजे तितले ते डर्ट आनी बॅक्टेरिया अट्रॅक्ट जायना आनी स्कीन इन्फेक्शन्स, इयर इन्फेक्शन्स कमी जाता. ओके. योगिता बाय, तुमकां समाधान जालें? आनी कितें प्रश्न आसा तुमचो? ना. थँक्यू. एनिवे, देव बरें करूं. देव बरें करूं. असोच मोग आसूं न्ही आमचेर. आमकां फोन करीत राव. बरें. देव बरें करूं. दोतोर, तांचो प्रश्न बरो आशिल्लो आनी ह्या विशयाचेर आमी हाजे पयलीं एक प्रोग्रामूय केला. म्हणजे नवे जनावराक घरांत कसो येवकार दिवप तो. आतां केन्ना केन्नाय ज्या जनावराक येवकार दिना बरोबर एक एक फावटी दोतोर तें भिवून ताका एक एक फावटी जोरूय येता. तेन्ना ताका जोर येनाच बरोबर मनशाक जशें सांगूंक येता तशें जनावरांक येना, ल्हान भुरग्याच्या भशेन तांच्यांनी. म्हणटकूच तांकां जर जोर आयला किंवा तांकां अस्वस्थ दिसता, हें वळखुपाक मनीस तितलो पात्र नासता न्ही दोतोर. म्हणटकूच ताका त्या खिणाक हाडिनाच बरोबर ताका समजा जोर आयला किंवा तें अस्वस्थ दिसता जाल्यार कशा पद्दतीन ताका हाताळप आनी दोतोरा मेरेन ताका केन्ना व्हरप दोतोर? ओके. सो आतां जेन्ना तुमी न्यू पेट हाडटा तेन्ना खुबश्या जाणांक एक्सपिरियन्स नासता, सो कळना कशें कितें तें.
पण दॅट इज नथिंग टू वरी अबाउट. इट स्लोली कम्स विथ एक्सपिरियन्स. आणि एव्हरी एनिमल हॅज देअर ओन पर्सनॅलिटी. आता आम्ही पळयता एकाच घरान मल्टिपल डॉग्स असता, एकाची पर्सनॅलिटी आउट गोईंग आसूं शकता, दुसऱ्याची मातशी हय दुसरे मातशे भिता मनशांक. पर्सनॅलिटी म्हणजे मनशाक असता तशी. हय एक्झॅक्टली, पेट्सांक आसता. आणि एज अ ओनर मागीर हळूहळू तुमी ती आयडेंटिफाय करपाक शकता. सो आतां बिहेवियरल चेंजीस हे बारीक बारीक जाता न्ही, ते विथ एक्सपिरियन्स एज एन ओनर तुमी पिकअप करता. आतां फर्स्ट सायन दॅट युअर पेट इज सीक इज की ती खावपाचें कमी करता किंवा बंद करता. दॅट इज जनरली द फर्स्ट सायन. ओके, आतां समज दॅट विथ आनी कितें सिम्पटम्स आसले, आतां समज खायना पण एक्टीव आसा, जाल्यार इट कॅन बी एज सिंपल एज मे बी ताका जेवण आवडुना, मे बी ताका भूक लागुना, मे बी ताका मायल्ड इनडायजेशन आसा. पण आतां समज कुत्रो खायना आनी उग्गी न्हिदला जाल्यार यू कॅन सस्पेक्ट फॉर फिवर ऑर एनी अदर सिस्टमीक डिजीज. पूण फिवर येता हाजें लक्षण कितें दोतोर? थोडे म्हणटा कानूच गरम जाता. करेक्ट. सो आतां लोकांक दिसता की नाक इज अ गुड इंडिकेटर, नाक ड्राय जाता म्हणटा लोक, पण दॅट इज नॉट अ व्हेरी गुड इंडिकेटर. सो इनर इयर्स चेक करप डॉग्सांचे, कॅट्सांचे. इनर इयर्स कित्याक की थंय बेजिकली कमी केस आसता आनी थंय हात लायतकच समज तुमकां गरम लागता जाल्यार मोस्ट लायकली युअर डॉग हॅज फिवर. पूण दोतोर आतां जसो मनशाक आमी थर्मोमिटर घालतात तशें तांकां चॅक करपाक मेळटा? हय करपाक मेळटा. सो वी रेकमेंड की तुमी शिका ते कशें करप तें. ओके कित्याक की आतां युअर डॉग कांट टॉक, सो यू हॅव टू टॉक फॉर युअर डॉग. सो इट इज ऑलवेज बेटर की तुमी वेल इन्फॉर्म्ड आसा. इवन समज तुमी आतां डॉक्टराक फोन करून विचारता जाल्यार तुमकां सांगपाक मेळटलें की अमको अमको टेम्परेचर आसा, कितें करप एक्झॅक्टली. सो वी रेकमेंड नॉर्मल डिजिटल थर्मोमिटर, नॉट मर्क्युरी थर्मोमिटर, कित्याक की एनिमल समज हालणे सट करून जाल्यार तो फुटपाचो चान्स आसता मर्क्युरी थर्मोमिटर. सो ऑलवेज डिजिटल थर्मोमिटर आनी तो मागीर फाटल्या पाटान घालप. ओके, थंयच्यान एनिमल स्टूल पास करता थंय घालप. आनी समज आतां एनिमल्स आर जनरली वॉर्मर देन ह्युमन्स, सो तेंचो नॉर्मल टेम्परेचर कॅन गो अप टू 102. ओके, सो मोर देन 102 आसलो जाल्यार इट इज इंडिकेटीव ऑफ फिवर. हय. सो आतां क्रोसीन, पॅरासिटामॉल घालपाक मेळना इन एनिमल्स, ती टॉक्सिन जाता. ओके, सो तें घालप ना. ओके, सो आमकां जोर येता तेन्ना इमिजिएटली क्रोसीन घेवप जाता. तशेंच लोक जनावरांकूय घालता. सो तें युजली नॉट रेकमेंडेड. एक्चुअली खूब फावटी हें क्रोसीन घालप जाता, पण पॅरासिटामॉल इज व्हेरी टॉक्सिक इन कॅट्स. ओके, सो खूब फावटी अशें जाता. खंयचे, इन वॉट सेन्स दोतोर? सो लिवर टॉक्सिसिटी जाता, किडनी टॉक्सिसिटी जाता, सो ऑर्गन फेल्युअर जावं शकता. हय. सो मेनी टायम्स स्टार्ट जाता की फिवर येता कॅटाक आनी ओनर क्रोसीन घालता, मागीर आनी फर्दर कॉम्प्लिकेशन्स जाता. हय. सो आतां समज तुमकां कळ्ळें की फिवर आसा, डावट आसा, जाल्यार द इजियस्ट थिंग इज आयस दवरप तकलेचेर आनी पोटार. सो तकली आनी पोट कित्याक की थंय कमी फर आसता जनरली एनिमल्साक, सो तो सारको इन कॉन्टॅक्ट येता विथ स्कीन. जशी आमी घडी घालता तशी. सो आयस पॅक सजेस्ट करता, तितल्या पुरतो तो टेम्परेचर मातसो कंट्रोल जाता टील यू रीच अ वेट फॉर फर्दर अटेन्शन. अच्छा, खरेंच दोतोर आज मोलादी कसो दीस अशें म्हाका दिसता. म्हणजे आय विश जनावरांकूय कळां आसत की डॉक्टर गौतमी स्टुडियोन आयल्यात म्हणून. समेस्त आयकुप्यांक परतून एक फावट येवकार फोन इन अस्तुरी प्रोग्रामान डॉक्टर गौतमी नायक शिरोडकार, नायक डिचोलकार, पशुचिकित्सक ज्यो जावन आसात तांकां मोगा काळजाचो येवकार आमी दिवया परतून एक फावट. दोतोर, तुमकां येवकार दिता आसतना परतून एक फावट आमचो एक कॉलर वाट पळयता तुमची उलोवपा खातीर. हॅलो हॅलो हॅलो. कोण उलयता गो बाय? हांव साईक्षी आमोणकर उलयतां माशेलांतल्यान. अच्छा, दोतोर आसा स्टुडियोंत, उलय. हॅलो डॉक्टर. हॅलो. म्हाजो प्रश्न असो आसा की पावसाच्या दिसांनी खूब टिक्स जाता, म्हणजे किट्ट्यो जाता, सो ते प्रिवेंट करपा खातीर आमी कितें करचें? ओके, थँक्यू फॉर द क्वेश्चन. सो पावसान मेनली कितें जाता, सगळी कडेन ग्रास वाडटा, सो ग्रासांनी युजली टिक्स ग्रो जाता आनी कुत्र्यांक ग्रासान खेळपाक आवडटा. प्लस कुत्रे मेनली खूब स्ट्रे डॉग्सां कडेन खेळटा, जनरली स्ट्रे डॉग्सांक टिक्स आसता. सो आतां हें सगळें तुमी अवॉयड करूंक शकना, कुत्र्याक कंटिन्युअसली घरान बांदून दवरपाक शकना. सो द बेस्ट इज टू बी प्रिपेर्ड आनी टीक प्रिवेंटीव करप, सो दॅट इवन समज तुमचो डॉग भायर गेलो पावसान खेळपाक किंवा तेज्या फ्रेंड्सां बरोबर खेळपाक जाल्यार तेंच्यो किट्ट्यो तेजेर चडपाक जायना.
ओके. सो आतां टीक प्रिवेंटीव ऑप्शन्स खूब आसा मार्केटान, डिपेंडींग ऑन द एज ऑफ युअर पेट आनी डिपेंडींग ऑन द टायप ऑफ इन्फेस्टेशन, म्हणजे कितल्या प्रमाणान ताका किट्ट्यो जाल्या. डिपेंडींग ऑन दॅट तुमी डिफरंट टायपची मेडिसिन्स पीक करूं शकता. सो इदर तुमी मानेर घालपाचे ड्रॉप्स येता जेका आमी स्पॉट ऑन म्हणटात ते घालूं शकता, टीक पावडर्स येता ते लावूं शकता, टीक शॅम्पूज आसता जेका तुमी रेग्युलरली 8 दिसांनी डॉगाक न्हाणून ते टिक्स काडूं शकता. प्लस ओरल मेडिसिन्स येता which are also very effective and good nowadays to get off all the ticks from your dog. So हे सगळें जनरली पावसा पयलीं करून दवरलें जाल्यार इट इज बेटर. ओके, जालें तुमचें समाधान? हय हय. बरें आं, देव बरें करूं बाय. थँक्यू सो हय दोतोर, आमचे कडेन आनीक एक कॉलर आसा, आमी जाणून घेवया. हॅलो हॅलो. निर्मला उलयतां. आं निर्मला, सांग. उलय. आं दोतोर आसा स्टुडिओ ना? हॅलो हॅलो. हय सांगा. डॉक्टर गौतमी नमस्कार. नमस्कार. म्हाका एक प्रश्न विचारपाचो आशिल्लो. ओके. की अशें म्हणटात की कुत्र्याक आनी माजराक बरोबर दवरपाक जायना, कित्याक तर एकाक जर कितें डिसीज जाली जाल्यार ती दुसऱ्याक जाता. ओके. आनी जेन्ना भुरगें घरांत आसता तेन्ना अशें म्हणटात की केन्नाय वचून अशें तोंड लायता न्ही भुरग्याक, जाल्यार त्या भुरग्याक तोंड लायलें जाल्यार डॉक्टरा कडेन व्हरपाक जाय, नाजाल्यार तुमी दोगांकूय संपर्क दवरूं नाका, भुरग्याक कुशीन दवरा अशें. पण आमी सगळे वॅक्सिनां दिवनूय कितें प्रॉब्लेम जावपाक शकता? वॅक्सिन्स दिता तुमी आनी प्रॉपर डिवॉर्मिंग करता, प्रॉपर प्रिकॉशन्स घेता जाल्यार अनलायकली. अनलेस आतां समज तुमच्या भुरग्याक एलर्जी आसा ऑर आस्थमाचो इशू आसा जाल्यार प्रॉब्लेम जावं शकता. पण मोस्टली आय थिंक 80% केसीजान तसो कांय प्रॉब्लेम जायना. ओके. प्लस आतां तुमी डॉग्स, कॅट्स आनी डॉग्स आनी बेबीजांक बरोबर दवरपाचें चिंतता जाल्यार आय थिंक प्रॉपर ट्रेनींग आसपाक जाय. इट इज नॉट ओन्ली अबावट हाव तुमचो डॉग बिहेव करता वीथ द चायल्ड, बट हाव द चायल्ड बिहेव्स वीथ द एनिमल. आतां भुरग्यांक खेळान खेळान मातशी तांकां चाळोवपाची संवय आसता, शेपटी ओडप जाता, कान ओडप जाता. सो डॉग आतां कळनासतना नॅचरली आपल्या तरेन रिएक्ट करतलो, तशें जाता. सो आय थिंक समज तुमी प्रॉपर प्रिकॉशन्स घेता, प्रॉपर ट्रेनींग करून घेता, म्हणजे ट्रेन युअर चायल्ड प्लस ट्रेन युअर डॉग, सायमल्टेनियसली तुमी तशें ट्रेनींग करून घेता, संवय करून घेता, तशें जाल्यार कांय प्रॉब्लेम जायना जनरली. आनी दुसरी आनी दुसरी गोष्ट म्हणल्यार ह्या दिसांनी पावसान जेन्ना माजरां भायर भिजून येता तेन्ना केन्ना केन्ना तांकां खाक येता किंवा शिकता. म्हणजे आमचो तरी बुकी आसा तो तसो प्रॉब्लेम जाता, जाल्यार कितें घेवप, काळजी घेवप? ओके. सो आतां इफ पॉसिबल तो घरान येतकच ताका सुकोवप सारको, ड्राय करप. आनी दुसरी गजाल म्हणजे मोस्टली 80% कॅट्सांक जी थंडी जाता पावसान दॅट इज व्हायरल इन्फेक्शन रिलेटेड, आनी ताका वॅक्सीन येता. सो तें वॅक्सीन जनरली तांकां ल्हानपणार करप किंवा तो आतां हेल्दी आसतना केल्यार जाता. सो दॅट इज अ गुड प्रिवेंटीव. ओके. मनशाक येवपाक शकता? आतां हे चडशे व्हायरसीस आर कॅट व्हायरसीस, आनी तुमी विचारलेलें डॉग आनी कॅटाचें ट्रान्समिशन. सो मोस्ट ऑफ द डिजीजीस जे डॉग्सांक जाता दे आर डॉग स्पेसिफीक व्हायरस, आनी कॅट्सांक जाता ते कॅट स्पेसिफीक व्हायरस. सो व्हेरी कमी व्हायरसीस हे इंटर स्पिशीज जाता, म्हणजे कम्युनिकेट जाता फ्रॉम एनिमल्स टू ह्युमन्स. ओके. पण थोडे अशे डिजीजीस जावं शकता. फॉर एक्झाम्पल आतां रेबीज जावं शकता, विच इज अ मोस्ट डेडली थिंग. पण आतां ह्या सगळ्या डिजीजांक वॅक्सीन जाल्या आनी ऑलमोस्ट इरॅडिकेट जाल्या. सो समज तुमी प्रॉपर प्रिकॉशन्स घेता जाल्यार तशें ट्रान्समिशन चड कांय जायना. ओके. थँक्यू, खूप बरी माहिती दिली. वेलकम. तुमचें समाधान जालें न्ही निर्मला बाय? हय, खूप बरी माहिती मेळ्ळी. तुमचो आमचेर खूप बरो चलता तुमचो आमचेर सदांच मोग आसूं न्ही असोच, आनी आसा हाची खात्री आसा आमकां. थँक्यू. हय दोतोर, ह्याच विशयाक धरून म्हाका मुखार वचन दिसता, इतलेच खातीर ताकाच लागून आशिल्लो असो विशय हो. आतां तुमी वॅक्सिनाचे संदर्भ, वाशिनाच्या संदर्भांत उलयले हांकां दिवपाची. आतां जशी मनशांक, भुरग्यांक आमी वाशिनां दितात, तशी जनावरांक घरान हाडना बरोबर
खंयची वाशिनां केन्ना केन्ना दिवपाची, आनी समजा पावसा पासून काळजी घेवपा खातीर एखादें वेगळें वाशीन आसा काय कितें जें आमी एडिशनली ताका दिवंक शकता. आनी ही एक गजाल. आनीक एक प्रश्न म्हाका ह्या संदर्भांतूच तुमकां विचारपाचो आसा. खूब फावटी मनशाक कशें आसा की आमकां स्पेंड करतात पूण जनावरांक खातीर पयशे मोडपाक आमचे कडेन तितली तांक नासता. म्हणल्यार अशे वेळार सरकारी पातळेचेर कांय वेवस्था आसा काय कितें, आनी त्यो आमी कश्यो घेवच्यो तुमकां खबर आसा जाल्यार दोतोर आमच्या आयकुप्यांक मातशें तुमी कळीत करचें. ओके, गूड क्वेश्चन. हय. सो फर्स्ट क्वेश्चन कितें म्हटलं तुमी, वॅक्सिनेशन. म्हणजे खंयची म्हणजे म्हत्वाची. आतां तुमी हाजेर सांगलें रॅबीजाचेर सामकें इम्पॉर्टंट, कारण हे रॅबीज खंयच्याय मोमेंटाक मनशाक वचूंक शकता. म्हणटकूच हें आमी करतातच. करेक्ट. पुणून आनीक खंयची वॅक्सिनेशनां जी आमी तांकां दिवप म्हत्वाची अशें तुमकां दिसता. आनी मागीर म्हजो प्रश्न हो दुसरो आमची कुवती प्रमाणे. करेक्ट. सो आता बेसिकली 2 टायपची वॅक्सिन्स आसता फॉर बोथ कॅट्स आनी डॉग्स. एक आसता व्हायरल. सो व्हायरल वॅक्सिन इज डॉग स्पेसिफीक व्हायरल वॅक्सिन आनी कॅट स्पेसिफीक व्हायरल वॅक्सिन. आनी मागीर येता रेबीज वॅक्सिन, जे दोनूय कॅट्स आनी डॉग्सांक दिवप. ओके. सो आतां व्हायरल वॅक्सिन तुमी दिवं शकता फॉर एज अर्ली एज अ 45 day old cat or dog. ओके. 45 days to 2 months इज द फर्स्ट डोज ऑफ वॅक्सिन. वॅक्सिन म्हणजे चडशी सगळी हातूनच किटन आनी पपी आनी किटनहुडान स्टार्ट करप, सो दॅट ती इम्युनिटी सारकी बिल्डअप जाता. ओके. सो एक बुस्टर डोज मारप मागीर. सो एक व्हायरल वॅक्सिन, व्हायरलाचे बुस्टर, आनी मागीर तशेंच रेबीज आनी रेबीज बुस्टर. ओके. सो ऑल दीज वॅक्सिन्स आर इम्पॉर्टंट जेन्ना ती किटन्स आसता किंवा पपीज आसता, आनी इयरली ती एक वॅक्सिन मारून बूस्ट करची पडटा. ओके. आतां कॉस्ट वायज जनरली अंडरस्टँडेबली वॅक्सिन्स कॅन बी एक्सपेन्सीव फॉर सम पीपल. पण आतां गोंयान आय थिंक वेटनरी फेसिलिटीज वाडटा. आनी आतां रिसंटली न्यूज आयली की कॉलेज येता, सो आतां फेसिलिटीज बरी जायत वतली फुडें. सो आय थिंक खूब ऑप्शन्स आसा लोकां कडेन, रेंजींग फ्रॉम very good NGOs, government hospitals, private clinics to big hospitals. Okay. So आता तुम्ही आतां ऑब्वियसली तुम्ही समज प्रायवेट ह्युमन हॉस्पिटलान वता जाल्यार ऑब्वियसली कॉस्ट चड जाता. तशेंच तुम्ही गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान वता जाल्यार कॉस्ट कमी जाता. सो त्या प्रमाणे तुम्ही डिसायड करू शकता. म्हणटकूच जी म्हत्वाची जी आसा तितली तरी आमी करपाकूच जाय. आनी गोवा गव्हर्मेंटान आतां in collaboration with Mission Rabies free rabies vaccinations केल्या. सो अशा तरेन फ्री रेबीज वॅक्सिनेशन्स. हय. सो अशा तरेन आय थिंक गोवा ऑलमोस्ट रेबीज फ्री जाल्लो आफ्टर ऑल द एफर्ट्स दॅट देव पुट इन. सो ते इवन सगळ्या स्ट्रे डॉग्सांक प्लस लोकांच्या घरांनी वचून वॅक्सिनेशन्स करताली. सो हय. दोतोर आनीक एक प्रश्न तुमकां विचारून दवरता, आमी मागीर गीत आयकुया. आतां काळ बदलला त्या प्रमाणे मनशाक जशे फास्ट फुडाची संवय केल्या तशी जनावरांकय केल्या अशें म्हाका दिसूंक लागता. कारण ते वेट फूड आनी क्रिमी ट्रीट आनी खुबशे ड्राय फ्रूट, म्हणजे ह्या हातूंतल्यान दोतोर म्हाका एक म्हणजे ती बी आतां ताका हळू व्यस्तादी कसो जाता चव लाग. हें कितपत योग्य, आनी आमी मागीर म्हणटात की मनशा पेक्षा हांचे आमकां म्हारग पडटा, आनी ऑफकोर्स तें म्हारग आसाय बी, कारण कांय गजाली आमकां भायल्यान येतात, ताचें पॅकिंगूय तशें करचें पडटा. म्हणटकूच ह्या हाजेर कितले मेरेन नियंत्रण दवरप आनी जनावर बरें ना जावपाक हेंय एक कारण आसूं येता काय कितें हाजे संदर्भांत. कारण आमी एकदां खूब अति मोग आमचो चडून येता आनी तेन्ना मागीर ताजे त्या लाडाचो परिणाम आमकां भोगचो पडटा खूब फावटी. तेन्ना दोतोर हाजेर मातशें फोडणीशी तुमी केल्यार बरी. मागीर जो प्रश्न तुमकां उदळ हांवें विचारिल्लो ताजें म्हाका जाप जायच तुमचे कडल्यान, कारण कांय गजाली लायफान खूब म्हत्वाच्यो आसात. कांय म्हणजे आमी जावन आ बैल मोजे मार अशें करतात खूब फावटी. सो आतां आमी जेन्ना डॉग आनी कॅट हाडटा तेन्ना पयलीं तो प्रश्न पडटा की खावपाक कितें घालप. ओके. सो आतां जेन्ना तुमी विचार करता, समज तुमी बाय चान्स विचार करून पेट हाडटा, एकदां ती अचकीत आमच्या लायफान येता ती वेगळी गजाल. सो आतां समज तुमी विचार करून हाडटा जाल्यार डिपेंडींग ऑन तुमी कसलो टायपचो डॉग ऑर कॅट हाडटा त्या प्रमाणे तुमकां फूड घालचें पडटा. आतां समज यू आर चुजींग टू गेट समज पर्शियन कॅट किंवा आनी खंयची व्हडली ब्रीड ऑफ डॉग ऑर लॉंग हेड ब्रीड ऑफ डॉग, जाल्यार तेंचे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स चड आसता कंपेर्ड टू आवर इंडी डॉग्स. ओके. सो आतां आमी जें जेवण खाता दॅट इज सफिशियंट फॉर
ह्युमन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, म्हणजे आमच्या नेचरा प्रमाणे करेक्ट फॉर ह्युमन्स. हय, सो दॅट मायट नॉट बी सफिशियंट फॉर युअर ब्रीड डॉग ऑर कॅट. ओके, सो आतां समज लांब हेअराचो डॉग आसलो जाल्यार तेका ह्युमन फुडान एकदां हेअरफॉल स्टार्ट जाता. ओके, सो इन दॅट केस आमी एडवायज करता की तुमी 1 मील होम कुक्ड फूड आनी 1 मील पॅकेट फुडाचो चालू दवरप. आनी तुमी जे पॅकेट फूड घेता दॅट शूड ऑल्सो बी रेकमेंडेड बाय अ डॉक्टर, कित्याक की थोडी लो क्वॉलिटी पेट फूड्स आसता जी माल पडटा. ओके, आतां ओनली डावन सायड टू पेट फूड इज की तितून मॉइश्चर कंटेंट नासता. इट इज व्हेरी ड्राय पेट फूड. सो आतां समज तुमी पेट फूड घालता डॉगाक ऑर एक्सक्लुझिवली तुमचो डॉग ऑर कॅट फक्त पेट फूड खाता जाल्यार इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की दे ड्रिंक सफिशियंट वॉटर. आतां समज ती उदक कमी पिता जाल्यार लॉंग टर्म तांकां गम डिजीजीस जाता आनी किडनी इश्यूज जाता. ओके, सो आतां समज यू ऑल आर वेजिटेरियन्स आनी यू ऑल आर नॉट एबल टू पुट चिकन फिश जाल्यार तुमकां परत पेट फूड घालचें पडटा, कित्याक की डॉग्स आर नॉट वेजिटेरियन्स, ते बेजिकली कार्निवोरस एनिमल्स. म्हणजे घरांतले तांकां दिवपाक मेळना. दोतोर, आनीक एक म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे म्हाका विचारपाचें आशिल्लें तें नुस्तें जें आमी ताजें नुस्तें आसा न्ही तें खूब फावटी दोतोर सजेस्ट करतात की तांकां डायरेक्ट नुस्तें तुमी दिवनाकात, शिजोवन दियात म्हणून. इज इट हें काय? सो मोस्ट फूड कुक केल्लें इज इजिली डायजेस्टेबल. सो वी ऑलवेज पूण माजर म्हणटकूच आमी सदांच नुस्तें ताका हरवें आवडटा न्ही. करेक्ट, म्हणटकूच आमी म्हाका खंय तरी तांचेर आमी अन्याय करतात काय कितें, आनी दोतोर म्हाका अशें कित्याक सांगता अशें दिसता. सो आतां आय थिंक डॉग्स आर इजियर टू ट्रेन इवन फूड वायज कम्पेर्ड टू कॅट्स. कॅट्सांची तेंची ओन पर्सनॅलिटी आसता आनी ती आपल्याक जाय ते करता. सो मोस्टली वी से की कॅट खूब फावटी ती म्हणजे आज खालें म्हणून ती फाल्यां खातलीच म्हणपाची गॅरंटी नासता. सो आमी अशें म्हणटा की कॅट्स ट्रेन द ओनर्स इन्स्टेड ऑफ ओनर्स ट्रेनिंग द कॅट्स. सो मोस्टली कॅट वागता त्या प्रमाणे आमकां चेंज जावचें पडटा. सो कॅट्स थोड्यांक हरवें आवडटा, थोड्यांक बॉयल्ड आवडटा. सो इवन समज तुमी ट्राय करता बॉयल्ड घालपाक जाल्यार मोस्टली कॅट्स खायना. पण आय थिंक बेजिकली तुमकां इल्लें इल्लें इंट्रोड्यूस करून फूड पळोवपाक जाय की कॅटाक कितें पचता तें. हय, थोड्या कॅट्सांक एक पर्टिक्युलर टायपचें फीश पचता, थोड्यांक दुसऱ्या टायपचें फीश पचता. सो दॅट वेरीज फ्रॉम कॅट टू कॅट. सो तुमी इल्लें इल्लें घालून पळोवपाक जाय. आतां समज कॅटाक दुसरे दिसा उलटी लूज मोशन जाता जाल्यार मोस्ट लायकली पचना, सो तें स्टॉप करप. समज तुमच्या कॅटाक तें पचता जाल्यार दिवपाक तसो व्हडलोसो प्रॉब्लेम ना. हय दोतोर, खूब बरें दिसता म्हाका की ह्या जनावरां संदर्भात तांची बॉडी लँग्वेज जी आसता ती तुमी खूब बरे पद्दतीन समजून घेतल्या आनी आमच्या आयकुप्यांक तुमी वेगळ्याच रितीन हें दिता. दोतोर, आनीक एक म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे म्हाका हो प्रश्न, जनावरांच्या संदर्भात तांची काळजी घेवपाच्या संदर्भात तुमचे कितेंय प्रश्न आसत तुमी अजून आमकां विचारूं येता, कारण आमचे कडेन अजून एक 20 मिनटां तरी नक्कीच बाकी आसात, हातूंत दुबाव ना. दोतोर, म्हाका एक म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे त्यात दोतोर विचारपाचें आशिल्लें ती म्हणजे ही जी जनावरां आसा तांची काळजी घेता आसतना तांकां खूब फावटी अचकीत अशें कितें घडटा तांचे हातूंत भितर आनी अशें एक्सिडेंटल गजालींतल्यान तांकां एक खूब फावटी असो हें बशिल्ल्या भशेन शॉक बशिल्ल्या भशेन जाता आनी तांचे बिहेवियर जे आसा ते बदलतात. म्हणटकूच अशा वेळार मनशान तांकां कशा पद्दतीन हँडल करप हें आमी जाणून घेवया. मागीर आमचे कडेन एक कॉलर आयिल्लो आसा, जाणून घेवया. हॅलो. नमस्कार. हॅलो. नमस्कार. कोण उलयता? मानसी देसाई उलयता. मानसी देसाय, ओके, उलय. म्हाका हॅलो. उलय तुजो मातसो आवाज हालता शाण्या. म्हाका डॉक्टर गौतमीक एक प्रश्न विचारपाचो. हय, कोण उलयता म्हळें? डोंगरी मानसी देसाई उलयता. मानसी देसाई, उलय. विचारू. म्हाका विचारपाचें आशिल्लें आमगेर मॅडम एकूच काम करात, तुमी न्ही रेडिओ लागीं दवरला पळय तो मातसो तुमी दुसरे कडेन रावात किंवा रेडिओ बंद करात. आवाज तुमचो लोकां मेरेन पावचो ना. बरें. हय, रेडिओ कडेन लागीं रावप योग्य न्हय. ओके, उलयात, आतां उलयात. म्हाका विचारपाचें आशिल्लें आमगेर 3 जाणां माजरां आसा. 2 मेल आसा, 1 फिमेल आसा.
पण आमचे ते फिमेल आसा पळय, जेन्ना तेची डिलिव्हरी जाता तेन्ना ते एकय आपले केली दवरीत ना. ओके. आता डिलिव्हरी तेचे 5 टाइम जाले, मायजच जातले, पण ते पिलाकच दवरिना. कित्याक लागून? ओके. आता डिफरंट टायपचे इश्यूज आसूं शकता. बेजिकली कितें जाता जेन्ना किटन अनहेल्दी असले न्ही की एनिमल्सान कितें जाता ते सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट म्हणटा पळय आमी. जशें आतां मनशान कितें जाता, समज बाय चान्स बेबी सीक आसलो ऑर वीक जालो जाल्यार आमचें चड केअर घेवप जाता बेबीचें. सो एनिमल्सान तें ऑपोजीट जाता. आतां समज किटन जालें, अबनॉर्मल जालें, वीक जालें जाल्यार ती तांकां इमिजिएटली खाता, कित्याक की फीट एनिमल इज ओन्ली सपोज टू सर्वायव. ओके. आतां हें वायल्डान जशें लायन्स करता तशीच कॅट्स करता. ओके. सो त्या प्रमाणे मे बी तेजी किटन्स वीक जाता आसत. नाल्यार दुसरी गजाल म्हणजे तें वीक आसत माजर. सो माजराक एकदां वीक आसलें जाल्यार तांकां दूद येना सारकें, कॅल्शियम डेफिशियन्सी जाता. सो इवन समज डिलिव्हरी सारक्या टायमार जाली, नॉर्मल जाली जाल्यार एकदां तांकां तें दूद येता न्ही तें बरें नासता. सो तें दूद दिवपाक शकना. आनी जेन्ना जनावराक दूद येना सारकें न्ही तेन्ना ती जनरली केअर घेवपाक पळयना किंवा दूद दिवपाक पळयना. सो तेन्नाय ती माजराक खाता, किटन्स खाता आपली. ओके. सो टायम अशें जाता तेचे. हय. सो ताका कितें तरी इश्यूज आसतले त्या कॅटाच्या बॉडीन. सो आतां एवरी टायम हे इश्यूज जाता जाल्यार तुमी ताका स्टरलायज करून घ्या, कित्याक की हे इश्यूज करेक्ट करपाक व्हेरी डिफिकल्ट. सो एवरी टायम ते पिलां काडून काडून जाम जातलें आनी एज जाता तशी किटन सुद्दां तेजी चड अनहेल्दी जातली. सो आतां हेल्दी किटन्स जावपाक व्हेरी डिफिकल्ट. सो बेटर की तुमी ताका स्टरलायज करून घ्या. ओके. ओके. थँक्यू डॉक्टर. वेलकम. आनी एक विचारपाचें आशिल्लें डॉक्टर. हय सांगा. आमचे ते फिमेल आसा ते ना, पण 2 जाण मेल आसा न्ही ते अशें कितें बेडार जावं कपडे दवरले जावं पिशवी दवरली कितें सामानाची तेचेर मुत्ता. ओके. कित्याक लागून? ओके. सो आतां 2 मेल कॅट्स घरान आसले की मोस्टली तेंचो टेरिटोरियल इश्यूज जाता, कित्याक की आल्फा कॅट एकट्याक जावपाचें आसता. ओके. सो ते कितें करता, आपली टेरिटरी मार्क करपाक दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यांचेर मुत्ता. आनी दुसरी गजाल म्हणजे मेटिंगाच्या टायमार न्ही ते आपलो युरीन स्प्रे करून फिमेल कॅट्स अट्रॅक्ट करता. ओके. सो तेकाय सोल्युशन परत तांकां न्यूटर करप, कित्याक की आतां मुतपाचेंच सोड ती झगडी सुद्दां करपाक लागता बुकले, भायर वचून झगडी करता, एकामेकाक मारता. सो तें मागीर सिरियस जावं शकता. सो तेजे खातीर ऑपरेट करून घेतलेले बरें एडल्ट कॅट्स. हय हय करून घेतल्यार बरें. ओके. मॅडम तुमचो प्रश्न खूप सुंदर आशिल्लो. खुबशी गजाल तुमच्या निमित्तान आमकां कळ्ळी. नांव कितें म्हळें? मानसीबाई. खूब बरें दिसलें. आनी अशे तरेचो जो प्रॉब्लम आसा तो खुबशे जाणांक येता म्हणटकच तांकां तो योग्य रितीन कितें जाता, बेड जाल्यार बेड सगळे बेड हे जाता आनी सुकना. करेक्ट. कपडे हे जाता अशें म्हणून आतां म्हटल्यार कितें आसा ताका, कितें केल्यार बंद जातली ती. हय. देव बरें करूं. असोच मोग आसूं न्ही आमचेर. थँक्यू. धन्यवाद. खूब दोतोर म्हणजे ही सुद्दां गजाल जी आसा, मुतपाचें जनावर तें आपले बिरादरी मार्क करता, ही सुद्दां गजाल म्हाका दिसता आमच्या आयकुप्यांक खबर आसचें ना न्ही अशें घडटा म्हणून. येवकार परतून एक फावट आमचे सगळे मोगाळ आयकुप्यांक उर्बेभरीत मोगाचो काळजाचो. पाळीव जनावरांची पावसान घेवपाची काळजी. आमचो कॉलर तुमचे भेटेक रावता दोतोर. हॅलो. हॅलो. नमस्कार. येस मॅडम. कोण उलयता तुमी? धनश्री उलयता. धनश्री बाय, आमचे दोतोर आसा स्टुडियोन, प्रश्न विचारात तुमचे. हाय डॉक्टर गौतमी. हाय. हॅलो. गुड आफ्टरनून. Good afternoon. Tell me. Doctor, I wanted to know, what all precautions can we take during the monsoon so that our pets don't fall sick? Okay. So, आता बेसिकली हांवें पयलीं सांगिल्ल्या तरेन इधर तुमचो डॉग ऑर कॅट पावसान भिजलो जाल्यार तांकां स्कीन इन्फेक्शन जावं शकता. तशेंच तेंचे पॉज समज कंटिन्युअसली ओले उरले जाल्यार पॉजान फंगल इन्फेक्शन जावं शकता. सो आतां प्रिकॉशन म्हटल्यार एक तर आय थिंक आतां रेनकोट आनी बुट्सांची फॅशन आयल्या. सो मे बी इन्वेस्ट इन अ रेनकोट फॉर युअर डॉग एंड कॅट.
आनी इफ यू कांट जाल्यार मे बी वायप देम एज क्लीन एज पॉसिबल. मागीर ते घरान येतकच तेंचे पॉज मातशे सारके पुसा. तशेंच समज आतां तुमचो लॉंग हेड डॉग आसा जेका पॉजान एक्स्ट्रा केस आसा जाल्यार ते बिफोर मॉन्सून ट्रीम करून घ्या, सो दॅट थंय डर्ट आनी उदक उरून बॅक्टेरिया आनी वायरस अट्रॅक्ट जावपाक जायना म्हणून. ओके. दुसरी गजाल टीक प्रिवेंटिव्स करप, सो दॅट इवन तो भायर पावसान खेळपाक गेलो जाल्यार ताका किट्ट्यो चावून डिजीजीस जावपाक जायना म्हणून. अनदर थिंग इज डिवॉर्मिंग करप. सो इवन समज तो पावसाचें उदक पिता जाल्यार पावसाच्या उदकान युजली एक स्टमक वर्म आसता जियार्डिया म्हणून, सो ती ताका जावपाक जायना. हय, दॅट कॅन कॉज वॉमिटींग, लूज मोशन. डिवॉर्मिंग युजली कितल्या टायमांनी करप आसता? सो दॅट डिपेंड्स ऑन दी एज ऑफ युअर डॉग एंड कॅट. हय, आतां समज सामको ल्हान पपी आसलो लेस दॅन 3 months ओल्ड जाल्यार एवरी 15 days डिवॉर्मिंग करप. समज 3 months to 1 year old डॉग आसलो म्हणजे स्टील अ पपी बट नॉट अ व्हेरी स्मॉल पपी जाल्यार एवरी मंथ डिवॉर्मिंग करप. आनी एडल्ट डॉग जाल्यार एडवायजेबल एवरी 3 months रेग्युलरली दंताचें वखद घालप. ओके. धनश्रीबाई, थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. आमचो मोग असोच दवरात, फोन करत रावात आमकां. हां, बरें. हां, देव बरें. थँक्यू. थँक्यू. दोतोर, हो प्रश्न खरेंच म्हाका विचारपाचो आशिल्लो, म्हणजे डिवॉर्मिंग करपाचो म्हणजे हाव ऑफन अशें घरान आशिल्ल्या जनावरांक. आनी आतां आमी जनावरांक डिवॉर्मिंग करतात तेन्ना अशें म्हणटात की आमकांय डिवॉर्मिंग करून घेवंक जाय. हय, म्हणटकूच हें कितें दोतोर, कित्या खातीर म्हणून? सो क्लोज प्रॉक्सिमिटी जाता मोस्ट पेट्सांची विथ एनिमल्स. एकदां ती आमकां लीक करता और आमचे हात चाडटा आनी आमी कळत अनकळत मे बी कितें आमी खावप जाता किंवा आमचो हात आमच्या तोंडान वता, सो वर्म स्प्रेड जावं शकता. हय, सो आमी एडवायज करता की जनरली ऑल एनिमल्स, ऑल फॅमिली मेंबर्स सगळे डिवॉर्म देमसेल्व्स एट द सेम टायम. हय. आनी म्हाका दिसता दोतोर, जनावरांक तांचे भितर तांची एक इम्युनिटी पावर आसतलोच, कारण ती चडशी मातयेन रावपाक सोदतात, मातयेंतूच ती वाडटात, मातयेन तांकां खेळपाक आवडटा. म्हणटकूच अशा वेळार ह्या जनावरांक आमी योग्य रितीन काळजी घेवप आनी तांकां योग्य अशें वातावरणूय दिवप हें बी आमच्या हातान आसा. आनी आतां आज आमची फ्लॅट सिस्टम जाल्या. फ्लॅट सिस्टम जाल्ले कारणान कितें जाता, तांची प्रत्येक गोश्टीचेर बंधन येता. म्हणटकूच ह्या बंधनांतल्यान तांकां मुक्त दवरपा खातीर दोतोर, इज देर एनी वे फॉर देम टू कीप देम फ्री? आय थिंक एक तर तुमी जेन्ना अडॉप्ट किंवा एनिमल हाडपाचें चिंतता तेन्ना दॅट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सिडरेशन की तुमचे कडेन स्पेस कितलो आसा. आतां समज तुमी व्हडली ब्रीड हाडटा आनी इट इज अ फ्लॅट जाल्यार इट इज नॉट व्हेरी एडवायजेबल, कित्याक की व्हडल्या ब्रिडाक ऑब्वियसली चड एक्सरसायज जाय पडटा आनी चड स्पेस जाय पडटा, त्याच प्रमाणे तेंची वाड जाता. सो आतां समज तुमी व्हडलो ब्रीड हाडून ताका घरान फ्लॅटान कन्फायन दवरता, इट कॅन लीड टू अग्रेशन. ओके. सो बेजिकली एनिमलाची एनर्जी यूज अप जावपाक जाय. ओके. आतां आमकां कशें घरान दीसभर बसून बसून वाज येता, सो वी टेंड टू बिकम अ लिटल क्रँकी. आमी भायर सरतकच आमकांय बरें दिसता. हय. सो आतां समज काय पर्याय ना, फ्लॅट आसा, स्पेस ना, जाल्यार मेक शुअर की ऑल टेक टायम आउट टू टेक युअर डॉग आउट फॉर अ वॉक. सो आतां 3 times a day, twice a day टायम काडून सगळ्यांनी कॉन्ट्रिब्यूट करून वॉकाक व्हरपाक जाय. वा दोतोर, हो विशयच इतलो सुंदर आसा, जनावर आनी ताजे मोग, ताजे खंयचेय दुयेंस काडप, आनी ह्या विशयाचेर आमच्यांनी खूब उलोवं आनी तुमी तर खूब उलयतली, हातूंत दुबाव ना, एक एक्सपर्ट ह्या नात्यान. आज तुमी मुद्दाम स्टुडियोत आयली, तुमचो खूब मोलादीक वेळ जो तुमी जनावरां बरोबर योग्य रितीन सारतात तो तुमी आमकां दिलो आज. खूब खूब देव बरें करूं. पाळीव जनावरांची पावसान घेवपाची काळजी ह्या संदर्भांत आमच्या आयकुप्यांक खुबशी गजाल समजली, म्हणून मना काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी निरोप घेवया. पुणून सदांच सर्व काळ तुमकां आमी आपयतली हाजे फुडें अशेच तरेचे वेगवेगळे विशय घेवन. देव बरें करूं. थँक्यू, म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिली म्हणून थँक्यू. सदांच आमचे मनांत काळजांत तुमची ऑपॉर्च्युनिटी चालूच आसतली, तुमी फक्त वाट पळयात. देव बरें करूं.